भारतीय जनता पार्टीचं सरकार अन्याय करता त्यांना लोकशाहीच्या विरोधात काम करते गोयच्या विरोधात करता राईट बिकम्स आवर ड्युटी त्या दिसा आम्ही आमचो रायटचो एक्सरसायज केलो आणि आमची ड्युटी केली ह्या सरकाराक सांगपाक तुम्ही जे करता ते सारकें न्ही आणि आज तुम्ही पळयता की समज गोंयभर लोक एकठांय जावन आपले जमिनी राखपाक आपले गोंय राखपा खातीर ह्या सरकाराच्या झगडटा आणि हो सरकार पूर्ण प्रयत्न करता की कसले कसले इश्यू घालून लोकां मदीं फूट घालपाची सो आज तुमी तांचे आन्सर केले कितें आशिल्लें तें वी हॅव नॉट डन नथींग रॉंग आणि आज तुम्ही पळयला की समज गोंयभर सांगले पीपल आर युनायटेड अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट पूण अशा परिस्थितीन सुद्दां जेन्ना सगळे गोंयकार आपली जमीन राखपाक भायर सरता हो सरकार तुम्ही पळयता की कारापूर सर्वंट गोंयच्या इतिहासाचो सगळ्यात व्हडलो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आसा द कारापूर सर्वंट प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा 1700 विला आणि 300 फ्लॅट्स 2000 घरां एका गांवान ज्याची पॉप्युलेशन 3-4 हजार लोकांची आसा अशा परिस्थितीन हो सरकार असलो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता आणि हांव हॅट्स ऑफ करता तुमकां सगळ्या मिडियाच्या भावांक मुखेलमंत्र्याक प्रश्न केलो मंत्र्याक प्रश्न केलो तांचे महिलाच्या नांवार ते बोवाळ घालताले तेन्ना महिला आमदारांक प्रश्न केलो सगळ्याची तोंडां बंद मरे एक उत्तर तुमकां सांगूंक शकले ना तुमी वालोर तुमकां खरें हांव सॅल्यूट करता तुमची तोंडां बंद कशी जाली रे कितें तरी उलयात मरे हय म्हणात ना म्हणात सारकें जालें म्हणात वायट जालें म्हणात कितें तरी म्हणात मरे तुमचें तोंड भरपाक तुमकां तोंडान घाला की जालें तांणी सो आज जे आमकां आपयला हो जो प्रोटेस्ट चल्ला कारापूर सर्वंटाचो तसोच बाकीच्या जाग्यारूय जे लोक आपली जमीन राखपा खातीर प्रोटेस्ट करता आमची तोंडां बंद करपाक प्रयत्न हो आमकां आपूण आमकां पूण आमकां खबर ना आमी हांच्या सारखे वी आर नॉट भिकाऊ वी आर नॉट फॉर सेल आणि नायदर डू वी फियर यू तुम्ही जे राज्यसभान केले आनी तुमकां दिसता आमच्या बरोबर करूंक शकता जाल्यार यू आर मिस्टेकन तुमकां खबर ना आमी कोण ते जाय तितले आमकां पुलिसेन क्वेश्चनिंगाक आपया जाय तितले आमकां अरेस्ट करा जाय तितलो वेळ जेलीन घाला आमी सत्य उलयतले ते उलयतले आनी तुमचे सगळे जे वायट कर्म आसा ते म्हाका समजलो एज्युकेशन सिपींग केलो मॅनेजर तो कित्याक गेलो ताची गांवची जमीन वाडोवपाक 39A सेक्शनाचे ज्यो दोन जाल्यो त्यो बंद करपाचो गेलो मॅनेजर जाता प्रोटेस्ट जालो तो तेजी जमीन पासून आपली लायफ रिस्काक घालून तो हांगस्ट्रायकाचेर तेका आमी सपोर्ट करपाक गेले कितें वायट आहा त्याक सपोर्ट करपाक आमी फूल सपोर्ट केलो आनी हेजे मुखार फूल असले प्रोटेस्ट जे गोंयचे पासत पण झगडटा तेजे पासत आमी सदांच आसतले सो ते म्हाजे आपयन आमचे प्रोटेस्ट आहले आमी सांगलो आमी आहले आनी खंयच्या टायमार येतले खंयच्या टायमार पयलीं आमच्या कॉपरेट वस्तीन केन्ना जायते तेंच्यान करपाक जाता आनी हेजे मुखारय आमी असले प्रोटेस्ट बंदचे पासत आमी सदांच आसतले गोंयची जावं गोंय सांबाळपाक आमी कितें प्रोटेस्ट पासून कोणाचे रिलिजनाक डिवायड केन्ना कोणा गोंयचे पासून फूट घेतला कांयच केलें ना आमकां अशें आपोवपाक आमकां टायम वेस्ट करपाक आयज सकाळीं तेमी 11 वरांचेर संबंद धाडला आनी आयज 4 आमकां टायम दिलो सकाळींचे आज आयज सांगलो पूण अशें काय हें म्हाका दिसता फकत हॅरेसमेंट आनी हें कितें तें क्वेश्चन आमचें जालां तेच्या टायमार केल्लें पण प्रोटेस्ट सॉल्व तें सांगलां आनी कांयच पयलो जायते तेंच्यान करपाक बाब तुमचो अध्यक्ष वाल्मिकी नायक हाणें आतां कारापूर सर्वंटाचो इशू काडलो तुमचो MLA वेंजी गेलो थंय तुमी केन्ना वतले आयज वचपाचो सांगून येयलो आयज थंय वचपाचो फाटीं 2 दीस पयलीं वेंजी जेन्ना गेलो तेन्ना हांव वचूना बराबरी वचपाक आयज सांगता हांव वचपाचो तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.